गोयची प्रियंका इंगळे आणि त्याची 3 वर्साचे चली तेजे आवय बापूय सांगली विटा फायर इन्सिडंटान सोंपली। प्रियंका खंय 3 ते 4 म्हयन्याचे प्रेग्नेंट आशिल्ले। सांगली सावरकर नगर वाठारान आख्ख्या बिल्डिंगेक उजो लागलो आणि कुटुंबातले 4 जाण आगताक लासून काबार। भावाच्या लग्नाक म्हणून सांगली आयिल्ले ते परत गोंयांत आयलेच ना। नमस्कार, हांव ओंकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। सांगली विटा हांगा स्टील फर्निचर आणि इलेक्ट्रॉनिक शॉपाक उजो लागून 4 जाण लासून सोंपली। मरण आयला तातूंत गोंयचे प्रियंका योगेश इंगळे आणि 3 वर्सां पिरायेचे तेजे चली सृष्टी सोंपले। ही रावपी मडगांवची, तिच्या वांगडा तेजो बापूय विष्णू जोशी आणि तेजी आवय सुनंदा जोशी सोंपली। प्रियंकाचो भाव सूरज बऱ्यान साल्वार, तो जखमी आसा आणि ताजेर उपचार चालू आसा। त्याच बिल्डिंगेन सकयल जय हनुमान म्हणून स्टील फर्निचर आणि इलेक्ट्रॉनिक शॉप आसले आणि ही सगळी फॅमिली त्याच बिल्डिंगेच्या 3rd फ्लोरार रावताली। शेनवारा सकाळी तांच्याच दुकानाक उजो लागलो। उजो इतको व्हडलो आसलो की आख्ख्या बिल्डिंगेक उजो लागलो। रावताली ती फॅमिली सकयल देंवपाक उजो लागला त्याच दुकानांच्यान वाट आसल्या कारणाक ती भितरूच घुसपाडली आणि उज्याच्या धुरान आणि उजो लागून तांकां मरण आयलें। 16 तारखेक भावाचें लग्न आसले, त्याच्या खातीर प्रियंका योगेश इंगळे आणि 3 वर्सां पिरायेची चली सृष्टी गोंयच्यान आवयगेर गेल्ले। प्रियंका प्रेग्नेंट आसले। लग्नाची शॉपिंग करपाक सगळी फॅमिली आदले दीसभर ती भायर आसलेली आणि रातची उशिरा ती घरा पावलेली। राती उशीर जाल्ल्या कारणाक ती सकाळी उठोंक नासली। अचानक उजो लागल्या कारणाक आवय बापूय आणि गुरवार चली आणि त्यांची नात तांकां मरण आयलें।